II Samuel chapter 21. 2. पुरवण. व्होडलो दुकोल आणि साऊलच्या संस्थेंतल्यांक मरण. तेदना दाविदाचे razvôttkent एकसारकी 3 वर्सां dukôll पडलो. दाविदान सोर्वेस्पोराक हाचें कारणं विचारलें आनी सोर्वेस्पोरान जाप दिली. साऊल आनी ताचें ghorannem गुneanvkar kiteak ताणें gibeonitank marun uddoile. आनी राजान gibeonitank आपोवन हाडून तांकां म्हणलें, जिमेओनीत लोक इस्रायल जातीचे न्हय आसले, ते आमोनीत जातीचो उरिल्लो वांटो जावन आसलो. जरूय इस्रायलकारांनी तांचो नाश करचो ना म्हूण सोपूत दिल्लो, तरी साऊलून इस्रायलांतल्या आनी जुडेयाच्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर तांकां मारून प्रयत्न केलो. हाका लागून दाविदान gibeonitank म्हणलें, तुमचे पासत हांवें कितें करचें? सोर्वेस्पोराच्या दायजाचेर तुमी आशिर्वाद मागचे पासत हांवें कशें फारीकपण दिवचें? तांणी जबाब दिलो, आमकां साऊलचें व ताच्या घराण्याचें भांगर नाका. न्हय म्हूण इस्रायलांत तुवें कोणाचोच जीव काडलेलो आमकां नाका. आनी ताणें म्हणलें, तुमी म्हणटात तशें हांव करतलों. तांणी राजाक जबाब दिलो, जो मनीस आमकां गिराजूंक सोदतालो आनी इस्रायलाच्या शिमा भितर जियेतल्यांक नाटक करूंक मांडण्यो येवजितालो, त्या मनशाच्या पुतां मदले 7 जाण आमचे आधीन करचे आनी आमी तांकां सोर्वेस्पोरान रचून काडलेल्या साऊलच्या जिल्ल्यांत सोर्वेस्पोरा मुखार तांकां फाशेर काडटले. आनी राजान म्हणलें, हांव तांकां तुमचे आधीन करतलों. आपणे आनी जोनाथनान केल्ले भासावणेचो उगडास मनांत हाडून दाविदान जोनाथनाच्या पुता आनी साऊलच्या नातवा मेरीबालाचो जीव राखलो. पूण ताणें आर्मोनी आनी मेरीबाल आयाचे धुवे रिजपा कडसून साऊलूक जल्मल्ल्या 2 पुतांक आनी साऊलचे धुवे निकाला कडसून मेहोलाच्या ब्राजिलायाच्या पुताक आद्रिएलाक जल्मल्ल्या 5 पुतांक घेतले. दाविदान तांकां जिबेओनितांच्या हातांत घाले आनी तांणी तांकां सोर्वेस्पोरा मुखार दोंगरार फाशेर चडयले आनी ते 7 जाण बराबर मेले. हें लुवणेच्या पयल्या दिसांनी जो लुवणेचे सुरवेक हें घडलें. उपरांत आयाचे धुवेन रिजपान सांकाटो घेतलो आनी तो आपणा खातीर खोडपार पाटायलो. लुवणी सुरू जाली ते पावसालो येपर्यंत ती थंय बसून रावली आनी दिसाची वारावेल्या सुकण्यांक तांचेर विसव घेवंक आनी रातची रानवटी जनावरांक लागीं सरूंक तिणें दिलें ना. रिजपान कितें केलें तें दाविदाक कळीत जालें. आनी दावीद गेलो आनी जाबेश गिलेयादाच्या मनशां कडलीं साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची हाडां आपणाचे आधीन केलीं. ज्या दिसा फिलिस्तेवकारांनी साऊलूक मारून उडयल्लो आनी ताच्या पुता बरोबर ताका उमको तेदना ह्या मनशांनी बेतशान वाठारांतलीं तीं चोरून व्हेलीं. आनी ताणें थंय धांवन साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची हाडां हाडलीं आनी तांणी उमकायलोल्याची हाडां एकठांयलीं. उपरांत तांणी साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची हाडां बेंजामीन प्रांतांतल्या जेला नगरांत साऊलच्या बापूय किशाचे समाधींत निखिपिलीं. आनी तांणी सगळे राजाचे हुकुमे प्रमाणें केलें. आनी त्या उपरांत देसा पासत सोर्वेस्पोराक प्रार्थना केलें. फिलिस्तेवकारां आड सोबार झुजां. हाचे भायर फिलिस्तेवकारांनी आनीक एक फावट झूज मांडलें. दावीद आनी ताचे बरोबर ताचे सेवक फिलिस्तेवकारां
आड झुजले. दावीद मात सामको थकलो. तेन्ना राफाचो पूत राकेसांच्या पुता मदलो कोण एकलो आसलो. ताच्या बाल्याचें वजन सुमार 3.5 कील आसलें. ताच्या भेंडाक नवी तलवार आसली. दाविदाक मारून उडयतलोच म्हूण ताका विस्वास आसलो. पूण जुरियाचो पूत अभिशाय दाविदाचे मजतीक आयलो आनी त्या राकेसा आड आक्रमण करून ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना दाविदाच्या मनशांनी ताका सोपूत घाल म्हणलें, तूं आमचे बरोबर ह्या फुडें आनीक झुजाक वेचोनाय. असो इस्रायलाचो उजवाड नपयत जावचो ना. हाचे उपरांत गोप म्हणटात थंयसर फिलिस्तेवकारां आड आनीक एक पावट झूज सुरू जालें. थंय हुशाचे कुलयेंतल्या सिबेकाया साफ नांवाच्या राकेसाच्या पुता मदल्याक जिवेशी मारलो. आनीक एक पावट जॉबांत फिलिस्तेवकारां आड झूज सुरू केलें आनी बेतलेहमांतल्या जायराच्या पुता एल्हानान गाठांतल्या गोलियाताक जिवेशी मारलो. ताच्या बाल्याचें पोंट सुये सारकें. तशेंच गात नगरांत आनीक एक झूज सुरू जालें. थंय एक राकेसाचे कुलयेंतलो खोडेगांठ मनीस आसलो. ताच्या एका हाताक आनी एक पांयांक 6 बोटां आसलीं. सगळीं मेळून 24 बोटां. जेन्ना ताणें इस्रायलाक आव्हान दिलें तेन्ना दाविदाच्या भावा शिमेयाच्या पुता जोनाथनान ताका जिवेशी मारलो. अशें गाथांतल्या राकेसाक जल्मल्ल्या 4 जाणांक दाविदाच्या आनी ताच्या सेवकांच्या हातांतल्यान मरण आयलें. देवाचें उतर